नमस्कार. आम्ही आज सध्या कानोळे हांगासर एक धक्कादायक घटना घडलेली आसा. आवयन आपल्या भुरग्याक मारिल्ली आसा. काल राती 12 एक बायल एक हॉटेलान रावपाक गेली आनी आयज सकाळी 12 सुमार ती हांगाच्यान गेली, फरार जाली. आपल्याच भुरग्याक रुमान मारलें आनी बॅगान घालून हांगाच्यान पसार जाली. महाराष्ट्रा खंय ताका उडयलें खंय अशें आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा. आयज सकाळी जो रूम बॉय आसा तेणें दार नॉक केलें, कांय रिस्पॉन्स करना म्हणून तेणें दुसरी चावी हाडून रूम ओपन केल्यार ताका भितून सगळे रक्ताचे दाग दिसले. म्हणून तेणें ताच्या मॅनेजराक सांगलें. मागीर मॅनेजरान पुलिसेक सांगतकूर इन्फॉर्म करतकूर पुलीस रोखडेच घटनास्थळी दाखल जाले आनी ही सगळी इन्वेस्टिगेशन करतकूर पुलिसाक कळिल्लें आसा की भुरग्याक मारून उडयल्लें आसा आनी सोमतेच पुलिसांनी स्टिंग ऑपरेशन करून ती बायल महाराष्ट्रा हांगासर वयताली, तिका थंय धरिल्लें आसा आनी भुरग्याक खंय तरी उडयल्लो अशें आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा. पूण सद्या पर्यंत अशें तरी कितें जालें, आपल्याच भुरग्याक मारपाचें धाडस कित्याक गेलें, कितें प्रॉब्लम्स असले अशें बीन आजून पर्यंत आमकां कांय समजोंक ना. बट त्या बायलेक पुलिसेन डिटेन केला अशें आमकां म्हायती मेळिल्ली आसा. सर ना वो आई वो मतलब कि लैकेज लेकर 12 बजे चला गया टैक्सी वाला। और कब आई थी वो? मतलब परसों दिन 7 बजे आया था सर। सुबह या शाम को? शाम को 7 बजे आई थी। शाम को नहीं, मतलब कि 10 बजे मतलब कि 7 तारीख को। 7 तारीख को रात के 10 बजे आई थी। 10 बजे फिर मतलब कि 12 बजे कल गई थी। कल 12 बजे 2 दिन रही इधर। वो अकेली थी या तो उसके साथ बेटी नहीं थी? वो बेटी थी, छोटा था। हाँ, वही था। तो आते वक्त थी वो बेटी, जाते वक्त नहीं थी? जाते थी। रुदंड खातीर सौरव शिरोडकार.